Hi, I'm Sujay Benali, Rising Goans UKचो प्रेसिडेंट. हांव एल्विस रॉड्रिगेस, रायझिंग वन्स UK या ग्रुपाचो वायस प्रेसिडेंट. हांव बेला कोलासो, रायझिंग गोवन्स UK हाचे सेक्रेटरी. हांव पियोलिन रॉड्रिगेस, रायझिंग गोवन्स UK हाचे असिस्टंट कल्चरल कोऑर्डिनेटर. हांव स्वप्नील गोन्साल्वीस, रायझिंग गोवन्स UK हाचो असिस्टंट सेक्रेटरी. Hello, I'm Ignatius Gracias. I'm Rising Goans UK as a treasurer. हांव निकोलस फर्नांडीस, रायझिंग गोवन्स UK हाचो असिस्टंट ट्रेजरर. हांव वेन्सी साल्टाना, रायझिंग गोवन ग्रुपाचो कल्चरल एक्टिविटीज. हे आमगेले कमिटी बारान आमगेले आनी मेंबर आहाय आनी तुम्ही जाणे आमी कंट्री इंग्लंड आहाय लंडनान आनी सगळ्या डिफरंट टायमिंगाचे तेंगे जाणे गेलेलो जॉब आसोता. कोण मॉर्निंग आहले, कोण इवनिंग आहल्या आनी आतां आमी प्रेस घेवपाक लागल्या सुमार मोर देन 20 days जाले. पूण आमगेले मेंबर कोण निजा कोण आसनाय आमकां दाखोवपा जाय आनी सगळीं मेंबरां तुमकां फेस दाखोवपा जाय आसलो आमगे कोण मेंबर आनी कोण मनीस ते आमकां तुमकां सारकें उक्तेपणी सांगूंक जाय आसलें. पूण आमी जायत पाटीन कोण निजा कोण पावना आसतना कसली डिफिकल्टी आसून ते हिंगा प्रेजेंट जावपाक पावनाय आनी आतां देखून तुमच्यांनी चोवपा जाता आमगेली होत मेंबर आपले कामा वयचे जाय म्हूण तेंगे घराको प्रॉब्लेम कितें जर डिफिकल्टी आहाय म्हूण जाते भाशेन येयली दुसऱ्या रावताय म्हळ्यार तिसरो वयता. आतां आमी चौगो जाण उलय म्हणटी आमकां सांगून दिसता जे मेंबर नाय आयज सारके येवपाक मेळनाय तेंगेली नांवां आनी तेंगेलें पोजिशन कितें आमगेले रायझिंग गोवन्साचे UK हे तेंगे पोजिशन कितें हांव सांगता. जुजे पॉल गोम्स उसगांवचो तो वायस प्रेसिडेंट. विन्सेंट फुर्ताद बेनावलींचो आनी तो जॉईंट सेक्रेटरी. मिकी टेक्सेरा ट्रेजरर, जनरल ट्रेजरर कुटाळेचो. इनासियो सिल्वा कल्चरल एक्टिविटीसाचो. इनासियो सिल्वा कल्चरल एक्टिविटीचो मेंबर. तर गोंयचे मोगाल भाव भयणांदो हे आमगेले आतां तुमचे बरे मुखार आहाय ती मेंबरां आनी ओडोन नांव सांगतलीं ती आनी हे थोडे आमगेले भाव जे आयज आमचे बरे प्रेस दिवपाक फेसबुकाचेर घालपाक ओपनली तुम कळोन कोणांगे कोण मेंबर आहाय आनी कोणांगे पोस्ट कितें आहाय ते. तर गोंयचे मोगाल भाव भयणांदो हे आमकां तुमकां कळोवपा जाय आमच्या दिसून कोण कोण मेंबर आनी कोण तेगे पोस्ट आहाय ते कितें आमकां आमगेलें कितें तुमच्या आदरान तुमी आमी हो केला फकत एकूच सेन्सान आमकां गोंये आमच्यांनी कितेंय कोण जात जाल्यार कोण गोंयचे पासो जोगटाय ते आनी कोण आमगे सगळें डिसिजन घेवन आमगे मेंबरांक गेलें आमी कितेंय जाल्यार कोण आमकोडे कितें जालें जाल्यार तुमच्या आदरान आमी कितें कोण बरें कोताय तांकां सपोर्ट करूंक सोदताय. कोण आतां आमच्यांनी आमगेली फावना फ्लोरा हे जीव देवागेर वचून हे आमगेली जिविताची चेन आनी ती चेन नासतना संवसारान आमच्यांनी उदकाचें जेवणाचें आनी वाऱ्याचें बरें वार मेळटो जाल्यार ही सगळी चेन आहा ती आमगेली सांबाळून दवरपाची गरज आहा. आनी आतां तुमी सगळीं जाणाय गोंय केसोलें निसंडन जाता तें अंडर द टेन्युअर ऑफ BJP आनी काँग्रेस. आनीक आमी कोणूय वायट कोताय तेंचे आमी सगळो सदांय आमगोडे थिंगा बबली प्रेजेंटली आसूं शकना जायत. पूण आमी मिडियाचेर आमगेलें कितें जाल्यार आमी वॉयस रेज कोतले आनी जे कोण सिन्सियरली गोंयचे पासत जोगताय आनी गोंयचें वातावरण नेचर एनवायरमेंट हाचेर झुजताय तांकां आमच्यांनी कितें कोण सपोर्ट करूंक जाताय तो आमगेले मेंबरां वरवीं आमी एकठांय जावन डिसिजन घेवन तांकां सपोर्ट कोतले. तर आमगेले आमी फाटीं आनी एक रेजोल्युशन घाल्लें जर तर कोणेय आमकां हे रायझिंग गोवन्साच्या UK ग्रुपाच्या नांवान कोणूय कितें सपोर्ट कोता आनी जो कोण कितें आमकां कितें देणगी दीत जाल्यार आमी एक रेजोल्युशन घेयलो आहा. एकल्यान कितें सपोर्ट दिलो जाल्यार तेका आमगेले दोग जावं मेंबर फोन कोतले आनी ओर तेका मेसेजीस घातले बाबा तुगेले £5 ओ £10 ओ £20 ओ कितें दित तें आमगेले ग्रुपाक सपोर्ट करपाक. त्या मनशाक कोण आमकां देणगी दीत तेका कॉल कोतले नाजाल्यार मेसेज घातले
म्हणजे तांकां भावार्थ लागपाक आनी सारकें क्लियरिटी आनी ट्रान्सपरंट दवरपाक हो ग्रुप. आनीक आमगेले मेंबरा वतीन तुमकोडे आनीक विनंती कोता, हिंगा आमगेले मेंबर आहाय ते आनी हांवें नांव काडय ते आनी तेंगे पोस्टान पोजिशन सांगलें ती. जरी तर आमचे मदें कितें तुमकां आमगे खंयच्याय मेंबरालें कितें वायट दिसता जाल्यार कोणाच्यानूय आमकां सांगो जाता. आमी त्या मनशाचेर वो इवन मुगेलें कितें तुमकोडे वायट आहा जाल्यार मुगे मेंबर आहाय ते मुजे एक्शन घेतले, और आमगेलो कोण मेंबर कितें वायट आहा जाल्यार आमी तेजें एक्शन घेतले. हिंगा पूण लिगली विथ डॉक्युमेंट्स बेश्टें नाक जालो कितें उलोवपा नाका हांव म्हणा कोण आहा म्हण. बेश्टें वायटूय उलयताय बरो आसतनाय कांय कोण आसतनाय आनी करूनय उलयताय. कोण उलयताय तें वेगळें आनी कांय कोण आसतना उलयताय तें वेगळें. पूण जरी तर कोणाकूय कितें मुगेलें वो कोणालें आमगे मेंबरालें कितें तुमकोडे कॉन्क्रीट प्रूफ आहा जाल्यार आमी जरूर तेजें एक्शन घेतले. और मुगेले मेंबर आहाय ते हे ग्रुपाचे ते मुगे कितें वायट आहा जाल्यार तुमकोडे कितें विटनस आहा प्रूफ आहा कॉन्क्रीट तुमकोडे कितें आहा आनी कितें तुमगे चारण नागोयले कोणाकूय नागोयले जाल्यार ते मुजेर एक्शन घेतले. आनी हांवें तांकां हांव केन्ना आयज पासून ते म्हज्या सकयल हांव प्रेसिडेंट म्हण असो केन्ना मानना, पूण हांव मुगे जिवितान जाल्यार हांव तेंगेलो सर्वंट म्हूण मानिता. कित्याक लोकांनी विंचून काडले भाशेन कमिटीनूय तेंगलोय सपोर्ट आहा प्रेसिडेंट विंचून काडो. आनी हो म्हाका सहकार दिला गोंयच्या लोकांक जे परदेशान आपल्या इंग्लंडात काम करताय तेमी आनी आमगे कमिटीच्या मेंबरान. म्हणटरी हांव केन्ना चिंतना वो हांव तेंका केन्ना सांगना. तुमी केन्ना पर्सनल खंयचो एक देखून मेंबर मेळ जाल्यार तुमकां केन्ना विचारूं जाता. हांव मुगे हें कितें हांव मुगे डायरेक्ट कितें करता हांव केन्ना मुगे डिसिजन घेयना, मुगे ओन कसलें हें कोना. फकत तें पयलीं सजेशन सगळीं सजेशन आहाय त्या प्रमाणे सगळ्यांनी ती एकठांय कोताय आनी चड जाणां मॅक्झिमम हांव कितें लायक जाता तेंच कोताय. रिसंट एक इश्यू जाता कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी रिगार्डिंग सिवेज वॉटर, डर्टी वॉटर, पोल्युटेड वॉटर ते पास जात म्हणून गांवांतल्यान. आनी तुमी जाणाय थिंगा आतां दोग जाण लोकल्सांक आनी MLA बाब रेजिनाल्ड हेंकां क्लॅश जालें. आनी रेजिनाल्ड म्हणटा आपल्या हात खबर मेळ्ळी तुमी हात खबर दिली हें आतां आपण आयज सोन डिसिजन घेतो म्हण आपण तेजेर कितें आहा तें आपल्याक कितें जाता तें कोतो म्हण आपल्या आयज सो खबर मेळ्ळी म्हणटो. हें हांव बाबा रेजिनाल्ड पर्सनल वचना, हें आख्खें गोंय जालां आनी हें होच आन्सर आनी हीच जबाबदारी आमगेले सगळे करप्ट MLA आहाय ते चडशे स्पेशली काँग्रेसा आनी BJPचे हीच एश्युरन्स दिताय. हेजो मुगे म्हाका दाखलेंचार आनी पॉलिटिकल कितें एक्सपिरियन्स आहा तें हेंचो हेंच तें हे भुरगे जोगटाय म्हणटा तें सोस कितें तो सोदून काणाय. आनी तो कितें म्हणटा हांव तें सिवेजी उदो हिंग पावलां सोसड्या वयलें उदो हिंग पावलां आनी हें आपल्या हात खबर मेळ्ळ्या पण हांव तें एक्शन घेतो. हें एक्शन न्हू, हे भुरगे जोगटाय ते देखून हें एक्शन मेन सोर्स आहा तो सोदून काडूंक जाय. ही गार्बेज सिवेज प्रॉब्लेम गोंयचें बंद जातो जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल सगळी कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी आहाय ती आमगेली रेजिडेन्शियल आहाय ती आमगेले भाव दोग तीग जाण काण वयर सकयल काटाय दोन फ्लोरां काटाय तें वेगळें. आनी स्पेशली आमगेली फकत घरांच आख्खे गोंय बिल्डिंगां व्हडलीं भायल्या येवन 3rd फ्लॅट 5th फ्लॅट अशें करून तेंगेली रेजिडेन्स ह्या फ्लॅट घेताय ती ही बंद जावपा जाय. आमगेले गोंयचे जमनीचेर आमगेले गोंयकारांक एक 100 मिटर जमीन जागा आसना आनी हेका हे नॉन गोवन्स अदर स्टेट ऑफ इंडिया ते येताय आनी तेंगेली 4-5 घर आसताय इज फॉर कमर्शियल पर्पज. आनी आमगेले लोकां कडेन आमचे गोंय भाव भयणां कडेन हुंय परदेसांसून देखून काम करून तेंकोडे फ्लॅट घेवपा जायना. कित्याक हे भायले आहाय ते तेंगे बिझनेस चलताय ते तेंगे बिझनेस म्हाका पडना जे मेरेन आमगेले गोंय डिस्ट्रॅक्शन जाता. दोंगर कातून बिल्डिंग काटाय, शेत पुरोवन बिल्डिंग काटाय, गायरे पुरोवन वॉटरबॉडीज आहाय त्यो जो देवागेलो सोर्स आहा तो देवागे नेचर आहा तो एनवायरमेंट आहा तें डिस्ट्रॅक्शन करून हे एक डेव्हलपमेंट म्हणून आमगेलो डेव्हलपमेंट शेतां आहाय ती शेतां आसूंक जाय, दोंगर आहाय ते दोंगर आसूंक जाय, वॉटरबॉडीज आहाय ते वॉटरबॉडीज उरोवंक जाय. हो रियल सोर्स ऑफ आवर लायफ आमचें जेवण दिता, पिवण दिता, बरें वार दिता, हें आमी सांबाळून हें करूंक जाय. आनी रेजिनाल्ड कितें म्हणटा आपण आंत एक्शन घेता म्हणटा तें एक्शन न्हू, आंत एक्शन तें न्हू तो तें सिवेज क्लीन करती ती
अंजुळान वयती देवान वयती तें एक्शन घेता तें एक्शन न्हू हे मेन सोर्स म्हणटा कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज आहाय ते सगळे क्वायट करूंक जाय बंद करपाक जायो जे मेरेन 50 वर्सांचो फ्युचर प्लॅन कोण इन्फ्रास्ट्रक्चर बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो जाग्यार घायल बगर ही कन्स्ट्रक्शनांत इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट बिल्डिंगा हाय ते आख्ख्या गोंय बंद क्वायट जावपा जाय सारकी बॅन जावपा जाय आनी हो जाग्या उदकाचो सिवेजाचो हे सगळे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जरी तर जाग्या पडना आनी फ्युचर 50 years and more than 50 years प्लॅनाचो हो जरी तर जाग्या पडना इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्यार ही सगळी बिल्डिंग एक्टिविटीज आहाय ती बंद जावपा जाय